जंय घरां मोडल्या थंय थोडे रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. स्पीकर सर, हो PWD बांदतना ताका कितें प्रोसिजर आहा? कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले, हें करतले, तें करतले करून ते जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा, कित्याक हे डिजास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. वेदर PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. आम्ही आमच्या अटल आश्रा स्कीम या योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपये दिता. ती स्कीम आनीक सुटसुटीत करपाची आसा आमी. अशी जी घरा कोणाक बांदपाक त्यांनी खरंच पडल्या जे आतां कितें जाला One time सांगताली. एकूच मिनीट सांगता. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन लँडस्लायड धान करून काबार जाल्ले आहा ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन बिल्डींग. आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ? स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर जावे ऐक न्ही मात, ऐक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहा. इफ इट हॅपन एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता पर हेड पर हाऊस. पर हाऊस.